आज आम्ही आरबे बीच फाउंडेशन स्टोन घातलेला तो सायडीक प्रोटेक्शन वॉल अँड पेवर्स आणि वॉटर मिक्स करून आमच्या ग्रामस्थांक खूप वॉकिंग करपाक खूप त्रास जाय आसलो. ताका लागून बाईच्या सहकार्यान हे सगळे जाल्लेले आसा. हो जो प्रोजेक्ट आसा वॉकिंग ट्रॅक अलॉंग विथ हॉट मिक्सिंग हो प्रोजेक्ट खूप इम्पॉर्टंट आसलो ह्या ज्युरिडिक्शनाचेर. कित्याक तर हो ऑलरेडी हो डेस्टिनेशन आसा तो सोणियांतले लोक आनी ओऱ्याबयले लोक रोड कनेक्ट करता धारगळ पंचायत आनी तुये पंचायती. ही बाउंड्री आसा सीमा फुडली धारगळ पंचायतीची. सो ओऱ्याबयले लोक आनी तुयांतले सोणियांतले लोक ऑलरेडी हो ट्रॅक वॉकिंग ट्रॅक म्हणून वापरतात सकाळच्या टायमार आनी सांजच्या टायमार. आनी ते वॉकिंग करतना तांकां जायते प्रॉब्लम्स जातले. सगळ्यात पयलो प्रॉब्लम आसलो की तांकां सेफ्टी नसले. म्हणजे 4 व्हिलर्स 2 व्हिलर्स तांकां ते सायडीक चलपाक मेळनासले. सो आतां तांकां रेडीमेड वॉकिंग ट्रॅक मेळटलो, एक सेफ वॉकिंग ट्रॅक मेळटलो. सो ते सेफ्टी वॉकिंग करू शकता. दुसरी गजाल ह्याच दोन्ही सायडीक रस्त्याच्या मोठ्या प्रमाणात बोरीची काटेरी झाडां जायत आसली. फाटल्या 15 वर्सां पासून वर्साक 2 फावटी आमकां पंचायत फंड वापरून ते कटींग करचें पडत, परत करतात, ते परत जाताले. सो आतां तेचेर पक्का कन्स्ट्रक्शन जाता, म्हणजे ते कायमचे जावचे ना. कायमचो आमचो एक प्रॉब्लम सॉल्व जालो. हो दुसरो प्रॉब्लम. नमस्कार. आयज आमी तुया गांवांत आहा आनी सोणिया बोर्डाचेर वाड्यार आहात आनी तुमी पळयतात हो रोड म्हणजे पेडणे मतदारसंघ आनी मांद्रे मतदारसंघ तो कनेक्ट करता. आनी ह्या रोडाचेर म्हणजे ल्हानपणा पासून हांव हांगासर म्हणजे म्हाजो गांव म्हणजे शिरगाळे गांव म्हणजे कनेक्टेड आनी ल्हानपणा पासून हे रस्ते आमी पळयतात. आनी एक आमदार जाल्या उपरांत म्हाजे हे प्रोजेक्ट एक स्पेशली म्हाजें ड्रीम कशें आसलें. आनी ड्रीम इतल्याच खातीर म्हणटा की ह्यो एक रोडूच न्हू, ह्यो जेन्ना आमच्या मतदारसंघात भितर सरतात तेन्ना खंय तरी अशें दिसोंक जाय की बाबा आमी मांद्र्यान भितर एंटर जाले आनी तुया गांवांत पावले. सो ते प्रमाणे ह्यो डिझायन केल्लो आहा. म्हणजे हॉट मिक्सिंग रोड वायडनींग हें आसात आसा, वॉकिंग पाथ आहा, ब्युटिफिकेशन आहा, ताका लायट्स बरे लॅम्प्स आमी घालतले. आनी दुसरें म्हटल्यार जंय जागो चड आहा थंयसर प्रोटेक्शन वॉल कंप्लिटली फूल एज टू एज घे म्हटलें. आनी काही थोड्या पोर्शनार मागीर थंय फूड कोर्ट्स घालतले. म्हणजे कोण आमचे अनएम्प्लॉयड यूथ आहात तांकां आमी ते थंयसर फूड कोर्ट्स तांकां अवेलेबल करतात. म्हणजे ह्यो एक इवनिंग टायम म्हणजे आमच्या स्थानिकांक म्हणजे फक्त आमच्या मांद्रे मतदारसंघान पेडणे मध्ये कनेक्ट जाता. सो हांगा इवनिंग टायम बसपाक रिलॅक्स करपाक हे गोष्टी आसतले हांगासर. दुसरे सकाळचे वॉकिंग करपाक वॉकिंग ट्रॅक आसतले. सो एका प्रकारे ह्यो रोड वायडनींग रोडूच न्हू पूण ह्यो एक टुरिझम स्पॉटूय जातलो. कित्याक एक सर्कल घेतला आमी, एक जंक्शन करतले. सर्कलाचेर कितें तरी ब्युटिफिकेशन एक वेगळ्या पद्दतीचें आसतलें. म्हणल्यार ह्यो पर्सनली ह्यो सँक्शन करून हाडून हांव पर्सनली फायल घेवन फॉलो करता. कितें हे प्रायोरिटी आसले आनी विदीन शॉर्ट टायम ह्यो आमकां सँक्शन करून दिला. ताका लागून हांव धन्यवाद म्हणटा आमचे ऑनरेबल PWD मिनिस्टर तशेंच आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक की तेंच्यांनी मांद्रे मतदारसंघाचेर म्हाका दिसता मॅक्झिमम सगळे रोड डिपार्टमेंटांतल्यान सगळे PWD डिपार्टमेंट सगळें काम केल्लें. आनी तशेंच हांव आमचे पेडणे टीम PWD जी आहा तांकां कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा. कित्याक तेंचे हार्ड वर्क्स एफर्ट्स म्हणजे मांद्रे मतदारसंघा खातीर पळयत जाल्यार टायम टू टायम ते फॉलोअप करून सगळें काम करता. तो शिवनाथ गांवचा आनी तेंगे एकट्याय टीम आहा तांकां कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा. तशेंच मांद्रे मतदारसंघात उदरगती खातीर काम करया. खाजन गुंडो आनी ह्यो त्या लेवलीचेर जातले काय कितें? हय, खाजन गुंटो आतांचो खाजन गुंटो आहा त्याच्या वयल्या लेवलीचेर ह्यो जातलो. पूण खाजन गुंटो आमी रिब्युटिफाय करून घेतला तेन्ना खाजन गुंटो आनीक अपग्रेड जातलो. म्हणजे आमी आनीक एक्सटेन्शन घेतला. एक्सटेन्शन घेवन तेचेर ब्युटिफिकेशन थंय उदकांत म्युजिकल फावंटन घालपाक आमी प्रपोजल घातला. म्हणजे सांजच्या टायमार आमचे स्थानिकूच न्हू पर्यटक थंयसर येवन सुद्दां ते सांजच्या टायमार अर्दे वर तो म्युजिकल फावंटन जो एन्जॉय करपाचो. आनी तशेंच दोशी सायडीन फूड कोर्ट प्लॅन केला जेणे करून तशेंच अनएम्प्लॉयड यूथ आहा तांकां खंय तरी रोजगार मेळचो म्हणून. आराब्या पुलाचेर तुमी विधानसभेनूय आवाज केल्लो आतां तेचे कितें प्रोसेस आहा? आराब्या ब्रिजाचेर ब्रिज खूब पोरनो आहा आनी आमकां दुसरो न्यू ब्रिज प्रपोज करपाक प्रपोजूय केलो. एक्विजिशन जे आहा एक्विजिशन प्रोसेस डेप्युटी कलेक्टर सगळे जाल्ले आहा. नॉर्थ गोवा एडिशनल कलेक्टराक एक्विजिशनाक फायल मूव जाल्ली आहा. सो एक्विजिशन प्रोसेस आहा ताका प्रोसिजर जो आहा ताका टायम लागता. पूण ऑलरेडी 50% काम जाल्लें आहा. म्हणजे ह्योच ब्रिजूच न्हू आमी इलेक्ट्रॉनीक सिटी म्हणजे आतां बाय एंड ऑफ दीस मंथ लिंक रोड जो आहा आमचो नॅशनल हायवे चिवय हेतूंतलो आमचो धारगळच्यान सुक्या कुळणांतल्यान EMC मेरेन
ह्यो लिंक रोडाचो फावंडेशन स्टोनूय आमी एंड ऑफ दीस मंथ घाला, कित्याक सगळे जाल्ले टेंडरूय फ्लोट जाता बाय नेक्स्ट मंडे ट्युजडे मेरेन. सो तो लिंक रोड जो आहा तो EMC कनेक्ट करता आनी EMCचो रोड आमी यूज करून IDC टू EMC अर्द किलोमीटर डिस्टन्स आहा तो आहा एरिया ती एक्विजिशनाक घातल्या. दोनूय फायली आमच्या प्रोसेसाक आहात. सो तो रोड जाल्या कारणान सुक्या कुर्णांतल्या म्हणजे धारगाच्यान रेडकर हॉस्पिटला कडल्यान डायरेक्टली तूं तुवें हॉस्पिटलाक पावतलो, जेणे करून हांगाच्यान जे एअरपोर्टावयल्यान ट्रॅव्हल करता टॅक्सी जावं किंवा इतर गोष्टी ते गांवांतल्यान वयतात आनी आमच्या तुया गांवांतल्यान भितरल्यान वयतात तेन्ना घरां सगळीं रस्त्यार आहात आनी ते मातशे डेंजरस आहा. सो तेका लागून तो बायपास काडला. सो ट्युरिस्ट आहात किंवा ट्रान्सपोर्टेशन एअरपोर्टा वयल्यान आहा किंवा हायवेच्यान व्हडले ट्रॉलीज ट्रक आहात जे IDCन वयतात किंवा EMCन येतले तांकां आमी मूव करपाक हें केल्लें आसा.